धन्यवाद. जय गौरांगी माताजी, जयंती माताजी. इथले चंद्रकोन तुम्ही कुंती महाराणी प्रार्थना कोणी सेशन इनॉग्रेट केली. धन्यवाद तुमका. हरे कृष्ण. आम्ही कुंती महाराणीला भागवतमात कोण आशिल्लें ते सिरीज करता आसती. आम्ही लास्ट टाइम 29th वर्स ते केलेलें. आज ही 30th वर्स कोण. सो पुराजनाक स्वागत असे हे सेशनात. तुम्ही टाइम काढून हे सांजवाळचे आम्ही पुराजनान मेळ्ळी हे एक 45 minutes to 1 hour भागवताचे कुंती महाराणी प्रार्थना आयकुच प्रयत्न करता आसती. आम्ही एक देवाला एक प्रार्थना करून स्टार्ट करूया. पुन्हा तुमचं पुराजना स्वागत असं कृतज्ञ असं तुमगेले आशीर्वाद घेऊन या सेशनात मुखार सरता. पण हे रेकॉर्डिंग पळयता ती तुमकांय कृतज्ञ असं. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवतु वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमितं तत्राधराना परः. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कुंती महाराणी प्रार्थना या भागवतमा दाखवून आणि भागवतमाचे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेयर्स आणि तुला सुरेच एक म्हणतात पळय कोड भक्तान सांगूच प्रार्थना भागवतमा सूर जपताना एका स्कंदान तुझी ती कशी देव रक्षण करता तिकडे सगळ्या जीवनात तू ते कृतज्ञता अर्पण करता त्वयेन नाथेन तेव्हा तुवें रक्षण केलेलं मगेल नाथ जावन कसन कसन परिस्थितीन तू पर्सनली तुगेल भक्तांक पेटोवन तुगेल शक्तीन तुगेल शिक्षणान आणि तू दिलेलं ते एक कोर्स कसं एक धैर्य ताचे निमित्त कसं की एक मी जीवन चललेलें. सो 18 आणि 22 वर्स करून देवान ते दिव्य जावन आशिल्लें स्थान ताजे विशय ती ते एक व्यक्त करता प्रार्थनेन. तू 23 to 27 आम्ही पळयलें की कशी अचिंत्य रूपान देव रक्षण करता आणि कसं कसं कष्ट येयलें ती त्यास विवरण करता आणि ती प्रार्थना करता की तू कष्टान तू येवन आमगेल सहाय केलेलं आसा तुगेल सान्निध्याचे अनुभव आमी केलेलो आसा ताका म्हाका केन्ना कश्ट असल्यारय अडना देवा म्हूण कसले की हांव तुका विसरना. सो तुगेल तसले एक प्रकाराचे विश्वास आणि श्रद्धा आणि भक्ती देवालें. सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुरा लेखारी. आणि 28 to 35 तिणें देवालें लिला विशय सांगचें आणि कशी देवा की तुगे लिला मनावरचे कसं कष्ट आसा म्हूण. सो आमी 28 to 30th सेक्शनांत आसात आमी 28 to 29 आमी केलेलं आसा 30th. सो हें सेक्शन देवा लील कशी अचिंत्य आसा त्या प्रकारान तिणें ते व्यक्त करचें आसा. सो 28th वर्सान तू आम्ही डिस्कस केलेलं आहे की देव कशी म्हणतात हे 28 to 31 सांगितलं की कुंती महाराणी कसं की ती डायरेक्ट विटनेस आशिल्ली ती आशिल्ली ते देवा लील जाता तिने स्वयं ह्या पुरा विषय पळयला तिने सांगच्यो आणि ती लेखता की वय सामान्य जावन जनाक हे तुका मनावरचे कितले कष्ट देवा म्हणून म्हळ्यार खंयच्या एक विशयांत आमकां नॉलेज नासल्यार त्या मनावरचे कष्ट आम्ही ते मॉडर्न आर्टा एक्झाम्पल पळय जाल्यार कोणाक तो विशय समजत असो ताका ते पुरो एक संसान विशय विंगड जनाक कळच ना जाल्यार कोण ते खंयच्या विशयांत एक्सपर्ट आसा तो ताचे संसान विशय करून ताका म्हणटात पळय ताचे विशय आनी ताचे म्हत्व तें कळटलें म्हूण ताकाशी तुका लिलाचे विशय पुराजनाक कळना म्हूण कसले की देवालें एकच आसता लिला करतना
की देवान तेगेले भक्ताल प्रीती घेवका आनी तांगेली प्रीती वाडून येवच तशी ते लिला करता आनी देव पुरा जनाक एक चान्स मेळका तागेले ते सदैव जावन आशिल्ली लिलान तूं भाग घेवन तागेलें स्मरण करून तागेले सेवा कोर्स तशी भाग घे आनी ताकाय भक्ताल ओट्टू आदान प्रदान करचें हाका भारी कश भारी प्रीती ताका सो तें इम्परफेक्ट माइंड आमगेले त्या मनाक कळना की देवाल एकच मोटीव विंगड कसलें देवाल ध्येय ना लील करचें हाका देव आसा आनी तिणें हें पुरा तिगेले मुखार हें पुरो पळयलां इतलें व्हड युद्ध जाल्लें कितलें की हजारो केट्टान जन तिगेले नात्र समेत मृत्यू जेल तांगेलें सो ती एक ऑथॉरिटी लेकार उलयता आसा तिगेले डीप पर्सनल रियलायझेशन तिगेले स्वयं ते अनुभव आसा साक्षात्कार आसा हे तिनसांजची प्रार्थना म्हळ्यार अशींची म्हणटात पळय कसन की एक भावन व्यक्त करची न्ही ते तिगेले ते तिणें जिवनान तीन कसं पळयलां त्याचे साक्षात्कार जावन ती तिगेले अनुभवान कसं की हो सांगचे विशयी ही प्रार्थना म्हळ्यार मन्येतन्व मन्येत्वाम म्हाकोत्तस हें पुरा विशय म्हूण तिने सांगचें आसा आनी तातूंत हें कालाच प्रभाव कशें आसा म्हूण सांगता आनी कशी देव ईशानान पुरा तागेले अंडर कंट्रोल आमकां त्या काला प्रभावार निपूण बसचें जायना समम चरंतम सर्वत्र म्हणटा आनी हे काला प्रभाव पुरा जना वयरी ताची एक प्रकार परिस्थितीन तूं खंयच्याय परिस्थितीन तूं ताचो प्रभाव आसा म्हळ्यार खंडिताची आनी पुरा जनान तांगेले कशें कर्म केलेलें ते काला प्रभावान भोगूंक पडटा जाल्यार आमगेली कशें की एक फ्री विल आसा ते आमी कशी उपयोग करता ती ताचे लेखारी आमगेले मुखार सुन जीवन ताचे एक प्रकार ताचे एक पथ निर्माण जाता पळय लास्ट टायमाच्या वर्सांत आमी हें पळयलेलें की पुरा काला प्रभावार आसत वय न्ही पुरा म्हणटात पळय हे काला प्रभाव पुरा वस्तू एंड करता जाल्यार देव एक व्यक्तीची आनी देवाल व्यक्तित्वान तूं तागेली मस्त सकट शक्ती आसा विविधैर शक्ती तातूंत पुरापशी व्हड शक्ती देवाले कृपा शक्ती देवाले करुणा शक्ती देवाल कंपॅशनाची एनर्जी हें पुरापशी तागेली प्रायम क्वॉलिटी ताका देवाक भक्तवत्सल म्हणचे करुणा आनी ती भक्तवत्सल कसले की ताका कोण तागेले मुखार सुन येवन भक्ती व्यक्त करता ती भारी प्रीत ताका सो पुरा शक्तीन तूं देवालें पुरापशी व्हड शक्ती कृपा शक्ती पुरा शक्ती प्रजा जाल्यार हें कृपा शक्ती राय सम्राट तशी त्या प्रकारान जाल्यार ती सांगता कसले बाबा इतले कश्ट देवा तुगेली लीला कळचे खातीर तवे अहमानस्य नृणाम विडंबनम हे विडंबन म्हूण मनावरचे भारी कष्ट म्हूण आनी मुखा वयल्या श्लोकान तेणी सांगचे आसा विडंबन न्ही अत्यंत विडंबनम म्हूण तेणी सांगचे आसा कसलें की देव कसं लील करता राम कृष्ण जावन ऑर्डिनरी पर्सना म्हणके दिसचे पुरो सामान्य व्यक्तीन केल्या म्हणके विशय करता भारी विडंबनम हे मनावरचे भारी कष्ट नृणाम नरांक पुरा म्हळ्यार आमकां पुरा हे मनावरचे कष्ट म्हूण आनी कसलें हें दिव्य जावन आशिल्लो आनंद भक्तांक एक प्रकार तांणी अनुभव करता ती बाकीच्यान कसले अनुभव करचे साध्य ना देव एक्चुअली हें आनंद दिव्य जावन आशिल्लो आनंद तागेले भक्तींत आदान प्रदान करचे ते पुरा जना दिवचे तयार आसा जाल्यार भक्त मात ते गिफ्ट एक्सेप्ट करतात हें देव हें गिफ्ट पुरा जना खुशेर दिवचे तयार आसा जाल्यार पुरा जन एक्सेप्ट करूं तयार ना भक्त एक्सेप्ट करता ती आनी देवाकय खुशी जाता भक्तांकय खुशी जाता कशें आमी सांगलें की दुर्योधनाक चान्स आशिल्लो तेन्ना ताणें देवा सिलेक्ट करनी देवाल नारायणी सेना सिलेक्ट केलें आनी अर्जुनान देवा सिलेक्ट केलें सो कोण ना त्या भक्ती पथार ना ती तांकां हें दिव्य जावन आशिल्लो आनंद देवाल भक्तीन तूं ते एप्रिशिएट करचें जायना तांकां तें मना वचना ताका तांकां तें नाका आनी तें तांकां नाका म्हळ्यार देव तांकां दिना सो देव एक व्यक्तीची तो देव न्यूट्रलय न्ही पार्शियलय न्ही त्या पॉयंटार आमी पळयलें तो रेसिप्रोकल कशी तागेल यथा माम प्रपद्यन्ते तागेल प्रती कशी भावन दवरता ती देव त्याची भावना आपास त्या जिवाक आपास एक प्रकार तें आदान प्रदान जाता आमी कृष्णाक अवॉइड करचे ट्राय केल्यार देव तशी रेसिप्रोकेट करता आमगे लायफांत इंटरफियर करना आनी लायफान इंटरफियर करना तरी खंयचे देवाल एक शक्ती अधीन सुखाची तेन्ना खंयची शक्ती अंडर येता ती काल शक्ती देवाल ते कर्माचे नियम इम्पार्शियल लॉ ताची सुपरविजन अंडर येतात जाल्यार आमी केन्ना देवाल प्रिती करूंक प्रयत्न करता ती तेन्ना देव त्या प्रकारे प्रिती करता आमकां पास प्रिती दिवन देवाली आनी स्पेशल केअर घेता म्हणून सांगितलें सो देव आमी लास्ट टायम कंक्लूड करता सांगिल्लें की देव इम्पार्शियली पार्शियल म्हणून तो पुरा जना खातीर तागेले द्वार ओपन करता कोणा जावं केल्यार ताणें
तागेले येवन सेव कोरयत तागेले ओटू भक्ती कोरयत पुरा जना चान्स दिता जाल्यार कोण त्या द्वारा भितर येवन देवाल शरण कमला शरण घेता ती तांकां तो प्रिती दिता सो पार्शल वे वय खंडीतच कोण ताका प्रिती दिता ती तांगेले खातीर पार्शालिटी आस वय तागेली जाल्यार तो इम्पार्शियल वे ना इम्पार्शियल न्ही कसले की तांकां पुरा जना चान्स दिला कोण सिलेक्ट केले ना तांगेले खातीर तो इम्पार्शियली पार्शल तशी त्या पॉयंटार आमी कंक्लूड केलें सो आज आमी आतां 30th वर्स पळोवया तांतू अत्यंत विडंबनम या पुरा देवा तुगेले विषय मना व्हरचें तुगेले शक्तीचे विशय व्हरचें भारी कश्ट म्हूण कुंती महाराणी सांगता सो ते आमी 30th वर्स आयकुया आतां जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मना तिर्यन्द्रशेषु यादशु तदत्यन्तविडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मना तिर्यन्द्रशेषु यादसु तदत्यन्तविडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन्द्रशेषु यादशु तदत्यन्तविडम्बनम् सो हांगा कुंती महाराणी सांगता आसा की कितले कश्ट देवा हें तुगेले पुराची तुगेले जन्म हें तुगेले पुरा लीला हें जगत्यान तूं मना व्हरचें म्हणून जाल्यार कृष्ण सांगता की भाई हाची खातीर एक प्रायस आसा अंडरस्टँड करचें एक म्हणटात पळय की एक असो विशय जाल्यारीची हें कोण मना व्हरता कोण हें आयकता तांगेले खातीर रिवॉर्ड कसो न्हय ताची फल कसं न्हय तांणी हें जन्म मृत्यू सागरा देखून भायर येता ती भगवद्गीतेन तुवें देवान ह्याच विशय सांगचें आसा जन्म कर्मचे मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोडचुन कोण म्हगेले दिव्य जावन आशिल्लें हें जन्म कर्माचे विशय तत्वतः ते मना व्हरता तांकां मुखार सुनें अपास हें जगत्यांत सुख म्हणना सो हें भारी कश्ट अशें मना व्हरचें अजस्य जन्म म्हळ्यार कोणाल जन्म जावचे साथ ना तो जन्मांत येता हें कशें बा कोण कसने एक्टिव्ह ना अकर्तुः म्हणटा कुंती महाराणी अकुर्तुः कोण कसन की करिना तो कसन की लीलांत येवन कसन की केल्ल्या म्हणके करून दाखयता अकर्तु कर्म म्हळ्यार कोण कसने करना तो कसन की केल्ल्या म्हणके दिसता खंय कोणा जन्मू ना अनबॉर्न तो जन्म घेता खंय असो आतां एक पंत आमी मना व्हरया आनी एक्सेप्ट करुया की कोणा जन्म कोण जन्म घेवचेका जायना ताणें जन्म घेतलें आनी कोण इनएक्टिव्ह आसा कसने करिना ताणें कशें की एक्शन घेतलें ताणें कशें की केल्लें असो तें एक पंत एक्सेप्ट करुया चल जाल्यार हाचे मुखार कशें न्हय तो देव मनुष्य रुपार येता गे निणान तें हांवें एक्सेप्ट केलें त्या मात्र न्ही तिर्यक वादसू म्हळ्यार मृगा रुपारी मासोळी रुपारी म्हळ्यार समुद्रांत उदकांत आसता त्या रुपार येता खंय म्हळ्यार मासोळी रुपारी कुर्म जावन टॉर्टायज टर्टल जावन येता म्हणून म्हळ्यार एक तर देव मनुष्य रुपार येवन कशें की लील करता त्यांची विडंबन मात ताचे किना मागीर मृगा रुपारी मासोळी रुपारी टॉर्टायज कुर्मा रुपारी अशें कुंती महाराणी सांगता हें विडंबनम न्ही हें कोणाक मरणा व्हरका जाल्यार हें अत्यंत विडंबनम म्हूण हें मना व्हरचें साध्य ना म्हूण म्हळ्यार म्हणटात पळय मना व्हरचें ट्राय केल्यार आमगेलें मायंड शॉर्ट सर्किट जातलें आमकां कशें थिंक करता म्हणून कळना आनी ह्या पंथा देव असल पुरा रूप कशें घेता आसा बा म्हळ्यार ताकाच एक प्रकाराची बिलिटल करता आसा म्हणटात पळय असल रूप कशें घेवपा इतलो तो ऐश्वर्य चिंत्य ऐश्वर्य आशिल्लो देव असल पुरा रूप कशें घेता आसा कोणी सामान्य जन सांगल्यार आतां कोणी मेळ्ळें कोणाक देवा विशीं कसं कोतना की देव मासोळी रुपार आयलो देव मृगा रुपार आयलो सुकर रुपार आयलो वराह देव जावन और कुर्मा अवतार कुर्मा रुपार आयलो तांगेलें रिएक्शन कशें आसतालें आतां आमी सादारण मटा खंय
कोणाले मध्य वतना भायर पडताना आमी लायक करून ड्रेस करून कसं की पुरा वता ती कसं की आमकां आमगेले कसं की एक इम्प्रेशन येवच्या खातीर आमी एक प्रकारारी केअरफुल असतात की आमी भायर पडताना अशे अशे ड्रेस्ड आसूं का और अशे अशे दिसूं का. सो तो अचिंत्य जावन आशिल्लो ऐश्वर्यपूर्ण जावन आशिल्लो देव अशी पुरा भायर पडताना कसं लिला दाखयता मृगा रुपारी मासोळी रुपारी इतले तो बिलिटल कसं करता. सो हे अमेझिंग थिंग म्हळ्यार कसं की एक मना व्हरू जायनातील विषय विश्वनाथ चक्रवर्ती हे सांगता की कृष्ण तांकां कितें मृगा रुपार येता जाल्यार त्या मृगा म्हणकेच ताजे व्यवहार करता ते म्हळ्यार अशी न्हय की कसं की म्हणटात पळय विंगड कसं की व्यवहार करता ना ते मृगा रुपार आयल्यार मृगा म्हणके व्यवहार करता ते कशे आतां वराहा देव जावन देवान अवतार घेतलो तेन्ना ते सुकर जावन आसता ती तांकां दोळे दृश्टी भारी उणी के जाल्यार तांगेली सेन्स ऑफ स्मेल हुंगची शक्ती भारी स्ट्रॉंग आसके ताका देवान वराहा रुपार येताना देवाल दृश्टी वय समान आशिल्के म्हळ्यार सुकरा म्हणके आशिल्के दिसनाशिल्के जाल्यार देव हुंगून हुंगून सेन्स ऑफ स्मेलान ते समुद्रा भितर भूदेवी सोदूचे चमकलेलो म्हळ्यार देव त्या वय पुरा नियम पालन करता प्रकृतीचे खंयची मृगा येता ते मृगाच कशे व्यवहार आसा त्या प्रकारे करता सो असल तो अचिंत्य जावन आशिल्ली शक्ती देव तो वराहा देव जावन येता त्या प्लॅनेट अर्थ भूदेवी सोदिता कशी कशी एक सुकर खंयचे वस्तूक सोदीत पळय तशी ते सोदून सोदून वता आनी हिरण्याक्ष केन्ना ते पळयता तो हासता खंय म्हळ्यार इतलो हास येतके म्हळ्यार कोण विचित्र प्राणी आयला म्हूण म्हणटात पळय खंयचे एक हीन करून कोणाक हासतात पळय म्हणतात पळय खस्सा नावा म्हणून म्हणतात पळय तशे एक प्रकार हीन भावनेन हिरण्याक्ष हासता खंय कस्सो एक प्राणी आयला सुकर रुपारी म्हणून आनी तशी ताणें तें भागवतान सांगचें आसता आनी तशी तें तागेलें प्रतिक्रिया तागेलें रिएक्शन आसा म्हूण ताका अशी कुंती महाराणी सांगता हें पुरा ट्राय केल्यार देवा कसले तूं अशी पुरा करता अत्यंत विडंबन रियली म्हणटात पळय कसं म्हणू कळना आनी तूं केन्ना कोणाक म्हणटात पळय छल करता जाल्यार डिसीव करता जाल्यार तुगेल्या म्हणके कोणीय ना देवा म्हूण जाल्यार कोणाक तुगेले विशय हो कोत्त आसा तांगेल भावन विंगड आसता हिरण्याक्ष म्हणके पळोवन हासनात तांणी तांगेल भावन विंगड आसता तूं खंयच्याय रुपार आयल्यार तुगेले भक्तांक तुगेले कोणाक गोत्त आसा तुगेले अचिंत्य शक्ती गोत्त आसा हिरण्याक्ष और विंगड कोणी हो पुरो विशय आयकल्यार हास्या पुरो कोणी आयकल्यार सांगता हें पुरो म्हाका कळना कोणी ಸ್ವಲ್ಪ जन अशा पुरो हांव हाजे विशय केअर करना हें पळय आयकून म्हाका कसं न्हय तुगे लिला जाल्यार कोणाक गोत्त आसा तांणी शाश्वत जावन देवा लिलाचे गुणगान करता ती देवाल कीर्तीची गुणगान करता ती कशी आमी मना वर येता की कोणाक जन्म ना अजस्य जन्म तो जन्म घेता कसले की ते अजस्य जावन आशिल्ले देवान जन्म घेताना व्हड व्हड ऋषी मुनी व्हड व्हड ज्ञानी खंयचे खंयचे जनलोक तपलोक सत्यलोक ब्रह्मदेवाल वटू राबतालीं तांणी पुरा जन वेदघोश करतात की देवाल त्या ते सुकर रुपार देवान ते कशे सुकर आवाज करता पळय घर 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 म्हणून त्या प्रकारान ते कशे ते ग्रंट म्हणटात ते ग्रंटींग केन्ना तो वराहा देव करता तें पुरा कशी म्हणटा ते ऑल ऑस्पिशियस साऊंड तें नॉर्मली डुकरान और सुकरान कसं आवाज केल्यार ताका आमी ते हीन भावनेन पळोवचें पुरो जाल्यार देव वराह देवान येवन त्यांची तोची तशी एक प्रकाराची आवाज करता ताजे की ना ऑस्पिशियस कसचें ना सगळ्या ब्रह्मांडांत ते साऊंड म्हूण तो कसले की तो पुरापशी देव आनी तांणी हें देवाल रूप देवान करची ते लीला पळोवन तांणी पुरा जन वेद घोश करता ती कसन कसन आशिल्ली तिनी वेदा देखून घोश करता ताका श्रीमद भागवतमान तूं ते वरा अवताराचें तान तें वर्णन आसा निशम्यते घर घरतं स्वखेड शेष्णु मायामय सुकरस्य जनः तपः सत्यनिवासिना ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म म्हळ्यार घरघरितं म्हूण ते आवाज करता तो सुकर रुपार येताना जाल्यारीची ते आयकून निशम्य तो देवान केलेलें आयकून पुराजन कसं न्हय तो कल्त पुराजन मायामय ता पुरा करुणा भावनेन त्या पुरा जनाल खातीर तो ते लील करता आसतो सुकर असे तें रुपार आयला तो
जाल्यार तेन्ना कोणा हो विशय गोत्त आसा देवाल भक्तांक जन लोकांत आसा तप लोकांत आसा ती सत्य लोकां आसता ती निवासी ना थंय राबतले जन त्रिबी ही पवित्र ते 3 वेदाचे श्लोक म्हणू ताका स्वागत करता ती आणि ते वेद घोष करता ती मुनयो म्हणून आणि पुरा ऋषिगण करता ती म्हणून सो अजस्य जावन आशिल्ले जन्मान घेताना हे लक्षण आसा की पुराजन कोण ऋषिगण आसा तांकां कळटा हो देव आयिल्लो आसा ताकाची करका म्हणून भगवद्गीतेन तू देवान सांगचे आसा 4 अध्यायान तू अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतीन स्वमधिष्ठाय संभावामी आत्ममायया म्हणून म्हळ्यार देवान सांगचे आसा हांव जन्मांत येनी अजह हांव जाल्यारीच मेकेल्लें लीला हांव खंयचें स्वरुपांत येता तें अव्यय म्हणून आनी देव सांगता की हांव तें मेकेल अचिंत्य जावन आशिल्ले शक्तीन हांव येता संभवामी आत्ममायया हांव हे जगत्यांत येता सो अजस्य जावन आशिल्लो अजन्म अजस्य जावन आशिल्लो केन्ना जन्म घेनासतील तसल तो देव म्हणून सांगता ती अजस्य कसने ऍक्टिव्ह ना तो इनएक्टिव्ह म्हणून सांगता ते अकर्तूर तो कसने करना तेन्ना ह्या पुरो विशय आयकुचे तागेले जन्माचे लिलाचे कोणी लेखतले ह्या पुरा कसं नाही ताकाच म्हणटात पळय मस्त जनात सामान्य जावन आशिल्ले ते आतां कशी ते नेरेटिव्ह आसता उलयन घेता आनी पुरा जनांनी ह्या पुरा विशय इवन आमी कोणी सामान्य जावन वा खंयचे एक विशय आयकता आनी तांणी मायथॉलॉजी म्हणटात पण हे पुरो जल्लोल विशय न्ही हे पुरा कसं की काल्पनीक म्हणटात पळय मनोरंजना खातीर कोण कितें बरयलेली काणी पुरा म्हणून कसले की तांकां हो विशय तूं कसं ते मन अवश्य तशें दिसना सो तशी लेखार पळयल्यार म्हणटात पळय खंयचे एक टीव्ही सिरियल और हे एक सामान्य जावन प्रजल्प तशी भावनेन ते लेखतात हें कसं की एक काणयो पुरो आसच्या पुरो मात हें साधारण काणी साधारण जावन विशय आशिल्ले जाल्यार मुनयो व्हड व्हड ऋषी मुनी कोण आत्माराम जावन आसा ती सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज हो पुरो विशय उल्लोन बैसून ते आयकत आशिल्ले आनी पुरा हळूहळू ऋषीगण कोणें वेदघोश केलेले हें पुरो जाताना तांणी आत्माराम जावन आसा ती तांकां खंयच्या विशयांत इंट्रस्ट ना तांणी साधारण जावन व्यक्तीन आकर्शीत जावचे पुरो तुवें सूत गोस्वामी त्या भागवतमान सांगता इत्तहम भूतगणा हरी भूतगुणो हरी म्हणटात देवालें लक्षण देवालें लिलाच पुरो विशय इतलो आकर्शक आसा की कोण व्हड ऋषी मुनी कोण आत्माराम जावन आसत पळय तांणी आउट ऑफ बॅलन्स जाता ती म्हणून कोण एकदम सिरियस आसा गंभीर आसा आत्माराम तांणी ज्ञानपूर्वक जावन ह्या पुरा जगत्याच्या विशयां देखून तांणी पुरा तांकां कसलें आकर्शण मात तसल जन कोणाल म्हणटात पळय एकदम धीर जावन आसा ती स्थिर जावन आसा ती खंयचे एक क्षणा खातीर वयता गेलें मन हेकड तेकड वचना तितली गंभीर आसत तांणी मात तसल जन देवा लील आयकताना तांगेल मेंटल बॅलन्स वता काय अशी सूत गोस्वामी सांगता सूत उवाच एका स्कंदांत तुझे हाची फुडल्या अध्यायांत सूत गोस्वामीन सांगचे आसा आत्मारामश्च मुनयो निरघ्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्ती इत्तम भूतगुणो हरी म्हळ्यार कोण आत्माराम जावन मुनयो जावन असं निरघ्रंथ उरुक्रमे म्हळ्यार तांकां पुरा तांणी आत्मसाक्षात्कार असं कसचे एक विशयार तांकां आकर्शण ना जाल्यार तांणी वय जाल्यार तांकां अहेतुकीं भक्ती आसा जाल्यार तांणी इत्तम भूत पुरा वंडरफूल जावन कसं की एक म्हणटात पळय अलौकिक जावन आशिल्ली लीला आनी त्या लिलेन तूं देवान दाखोवच तें पुरो एक विशय ते गुण ते आयकल सुद्दां तांगेल मेंटल बॅलन्स वता म्हणून तशें सांगिल्लें आसा म्हळ्यार तांकां इतली खोशी जाता तो हें साधारण आशिल्लें जाल्यार असल पुरो महान व्यक्ती आकर्शीत जाता आशिल्लें तुवें सो म्हाका आतां देव जल्म घेता जाल्यार जन्म आसल्यार एक म्हणटात पळय आमी साधारण सामान्य जन्म आसल्यार मृत्यू आसा मागीर जन्म घेवन देव दिसना म्हणजे जाल्यार तो देव देव तर शाश्वत जावन आसना सो हें कॉन्ट्राडिक्शन कशें रिजॉल्व करचें कॉन्ट्राडिक्शन हें रिजॉल्व करचें जायना ताकाची देवालें अचिंत्य शक्ती त्या अचिंत्य शक्ती पुरा कॉन्ट्राडिक्शन रिकन्सायल करता म्हळ्यार पुरा कॉन्ट्राडिक्शन अशें जाल्यार अशें कशें बा जन्म घेयना ते जन्म कशी घेता
कसं करना ते पुरा करत काही हे पुरा कॉन्ट्राडिक्शन असं म्हणतात पळय ते हे देवाला चिंत्य शक्ती. हे देवाला चिंत्य शक्ती अवितर्क्य म्हणून म्हळ्यार हे तर्क म्हळ्यार लॉजिक. अवितर्क हे लॉजिकाचे ना और तर्क असहम हे तर्क कोर न्हू हाची विषय कसं म्हणतात पळय आणि तू कसं कंक्लुजन काडच असेल ना एक म्हणतात पळय ह्या सामान्य जावन जगतांत आमी ते एक तर्क पडलयतात ह्या जाल्यार अशी जावका तशें जाल्यार अशी जावका आमगेले कसं की एक तर्क आसा एका नंतर दोन येवका दोन्ही नंतर तीन येवका 2+2 4 असं हे पुरो आमगेले एक तर्क आसा. और विंगडकनचे एक विषय सांगता जाल्यार आमके एक म्हणतात पळय लिनियर लॉजिक असता तू लिनियर लॉजिक म्हळ्यार कसं न्हय आतां फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये तुमगेले आणि एक चॉकलेट असं 10 रुपयाचे एक बिस्किटा पॅकेट असं 10 रुपयाचे आता ते 10 रुपये असं आणि त्या बिस्किटा पॅकेट आहे 10 रुपयाचे चॉकलेट आहे 10 रुपयाचे सो 10 रुपयाचे असल्यारी तुम्ही दोन्ही अंतूल खंयचो विषय घेवत जाल्यार एक घेवेत 10 रुपये हे लिनियर लॉजिक म्हळ्यार एक कसं की व्हॅल्यू त्या लेखारी घेवच्या जाता दोन्ही तुम घेवच्या जायना कसले की 10 रुपयाने एक विषय और एटीएम तुम्ही एटीएम आतां दुड्ड विड्रॉ करतात म्हणले की आता तुम्ही टाईप केलें 5,000 रुपये म्हणून ते टाईप करून एंट्री करतरी तुमगेले ते पिन कोड घालून ते दुड्ड काडटा 5,000 गेल्यार 5,000 येता भायर जाल्यार देवाले विशयान तूं देवान लील करतना हे लिनियर लॉजिक चलना देव 10 रुपये ना पुरा कसं जावका त्या घेवेत देवान 5,000 टाईप केल्यार एटीएमान तूं 5 लाख भायर येतले हे लॉजिक आमगेले लिनियर लॉजिक देवाल विशयन चलना म्हणून सांगिल्लें आसा. सो हे कसं की देव दोन्ही करता जन्म घेयना वय जन्म घेत वय कसं करना वय कसं करत वय सामान्य जेवण आशिल्ल्या जनाक दोन्ही करूं जाय आसना ताका आमकां दिसता की एक केल्यार आनीक करूं जायना म्हणून जाल्यार देवाल शक्तीक कसं आडंबन ना कसं ऑब्स्टॅकल ना आम्ही कसं की करची नॉनसेन्स नॉनसेन्स आसतलें कसं जालें की आमगे नॉनसेन्स लॉजिकान आमी सेन्सिबल वस्तू देवाल विशय ते आमकां मना वचचेच ना सो त्या वागले जन्म घेनासी जन्म घेता और कर्म करनासी कर्म करता हे पुरो आमकां म्हणटात पळय हें कॉम्बिनेशन कशें साध्य आसा हें पुरो शब्दान तूं खेळचीत असेल विशय व्यायाम ताका मस्त सकट कोण नास्तीक जन आसता ती तांणी सांगतात हें पुरो जायना आणि तांणी सांगता ती ओके देवाला अचिंत्य शक्ती असल्यार हें एक व्हड आर्ग्युमेंट केलें लॉजिशियन म्हणटात पळय कोण तर्कांत तूं भार एक तांकां रुची आसा आनी कोण नास्तीक वय आसा ती की तांकां देवाल वयर विश्वास ना तांणी सांगतात ती जायत देवाले शक्ती इतली आसा अचिंत्य शक्ती आसा जाल्यार ताका अस्सल फातोर करूं जाता की खंयचे फातराक ताका उकळूं जायना म्हणून आतां अचिंत्य शक्ती असल्यार ताणें कसं नाही करूं येता जाल्यार अस्सल फातोर करूं जाता की ताका उकळूं जाय आसना ताणें केलें अस्सल फातोर मात ताका आतां उकळूं जायना मागीर तागेली अचिंत्य शक्ती कशी असल पुरा तर्क विवाद पुरा करता ती जाल्यार त्या एग्जाम्पलान तुवें आमी सांगयत देवाल अचिंत्य शक्ती म्हळ्यार देव असल फातोर करतलो खंयचे देवाक उकळूं जायना आनी क्षणभरा भितर उकळतलो जाल्यार आपास एक फातोर करता खंयचे उकळूं जायना आनी आपास क्षणभरा भितर उकळतलो सो देवाल अचिंत्य शक्ती तूं पुरा साध्य आसा म्हणून सांगिल्लें आसा सो ताणें स्टोन एक करूं येता ताका उकळूं वय जायना मात उकळतलो वय तो सो कसं लॉजिकल आन्सरान देवाल अचिंत्य शक्ती ते मनावरचे प्रयत्न करूं जायना कसले की आमगेल कसन की बुद्धीन आमकां कसन की कळटा त्या लेखारी देवानय तशी आसूं का आमगेल लेवलार देवा हाणू हांव अशी करता जाल्यार देवूय तशी दिसता राम आनी कृष्णान कसं करताना आमगेल भावन कसं नासता हें पुरो करताना देवूय तशी आस दिसता ना आमी तागेल पोझिशन घेवचें ट्राय करता ती आमगेल बुद्धी उपयोग करून आनी आमगेल कसं रिस्ट्रिक्शन आसा आमकां कसं करूं जाता करूं जायना आमकां लागतात की देवूय तशी आसचें पुरो ताण कशी करचें बाबा म्हणून आमगेल एंडलेस रिस्ट्रिक्शन आसा आमकां कसं करूं जाता तें ಸ್ವಲ್ಪ कसं करूं जायना तें मस्त सकट विशय आसा सो आमी लेखतात ती आमगेले ते एंडलेस रिस्ट्रिक्शन्स आसता पळय हें करूं जायना त्या पोझिशन आमी देवाक दिवचे प्रयत्न करता ती तो कशी करतलो पावून सो कसं एक रिजनींग आमगेल बुद्धीन हाचे म्हणटात पळय आमी ट्राय केल्यार ते आमगेल ऍप्लिकेशना ते लिमीट येतले म्हणटात पळय ते दुर्बुद्धी जातली ती बुद्धी न्ही म्हणून सो हें आमगेल रॅशनल थिंकींग हें पुरा लेखून पळय की देवान अशी कसलें केलें तशी कसलें केलें लॉजीक रिजन तें पुरो चलना सामान्य जावन आशिल्लें हें जिवनांत तूं एक पळयल्यार खंयची एक व्हड राय आसा और प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आसा तो जेला येता अशी कसं की एक परीक्षण करचें
तेन्ना त्या जेलान तशी ते कैदी जेवन आसा ती कोण ते क्रिमिनल्स आसा ती तांकां कसं नियम पालन करता त्या रायान की प्रायम मिनिस्टरांनी पालन करता की प्रायम मिनिस्टर भितर आयलो ताणें ते जेलांत कशें आंगवल युनिफॉर्म घालता त्यांचे ताण घालता की त्यांचे ताण तांगेले म्हणके नेल्यार बैसून पुरा जेल म्हळ्यार कॉक्रोच अशें पुरो कसं अशें पुरो फातरां नेल्यार न्हिदोवन तांकां कशें खावचें मेळटा त्या मागीर त्या रायान की प्रायम मिनिस्टरान खावप की ना त्या पुरा नियम क्रिमिनल्सा खातीर ते रायार कोण तो विजीट करता प्रायम मिनिस्टर तागेले खातीर ते नियम लागू जायना ताका काय ऑब्लिगेशन ना की तो क्षण एक घंट्या खातीर जेल आयला म्हळ्यार ताणें पुरा ते रूल फॉलो करता जेलाचे युनिफॉर्म घालता थंयचे जेवण करता ना त्या पुरा ना त्या पुरा जनतेक कोण क्रिमिनल आसा तांगेले खातीर ते नियम कोण जेलार रावता ती सो देवान लील करचे येता देवाल भायर कांय नियम कसले लागू जायना हें जगत येता सो देवाल केतना आमी हें अचिंत्य जावन आशिल्ली शक्ती आमकां कसं मना मिस्टिकल एनर्जी कसं लॉजिकल विशयस ना हें पुरो मनावरचें कश्ट प्रभुपाद स्वामी मस्त पंत ही एक काणी सांगता आशिल्ली तुमी खंडीत आयकून आसच्या पुरो जाल्यार आपास आयकुया की एक पंता नारद मुनी एक ब्राह्मणाक भारी विद्वान जावन आशिल्लो ब्राह्मण ताका विजीट करता तेन्ना तो ब्राह्मण तागेले शिश्यांक पुरा वेद आनी विंगड विंगड विशयार ते तांकां शिकयता आशिल्ले तागेले शिश्याक नारद मुनी नायले हो नारद मुनीक तो प्रणाम करता आनी ते उलयता ते सांगता की नारद मुनी तूं तर पुरा कडेन भ्रमण करता आसता वैकुंठा वता आसता तूं वैकुंठा वताना तो ब्राह्मण सांगता खंडीत तूं देवाला निमगुका नारायणालेक की म्हाका हें जगत याद करून मुक्ती मेळना हांव वैकुंठा केन्ना येता म्हूण नारद मुनी सांगता जायत खंडीत हांव निमगीता देवा म्हणलें तूं सांगला न्हू हांव निमगीता म्हूण तेन्ना मुखारसून वताना एक मोची मेळटा कॉबलर म्हणटात चप्पल बूट आनी रिपेर करतालो मोची आनी तो ते एक वटवृक्षा पंदा बैसून कसं की पुरा तागेलें सिवण आनी करता आशिल्लें खंयचे की शूज चप्पल कसं ताजे कसं की सम कोर्स तें काम करता आशिल्लें आनी थंय पळयलें तो भारी उत्साहपूर्वक तोय नारद मुनी स्वागत करता आनी तोय निमगीता तूं तर केन्नाय पुरा कडेन भोंवता वैकुंठा वता तोय देवाल भक्त आशिल्लो तूं निमगी देवा म्हाका केन्ना मुक्त जावन वैकुंठा येवन देवाल सेवा करचें भाग्य मेळटलें तेन्ना नारद मुनी सांगता जायत खंडीत निमगीता हांव तेन्ना मागीर वैकुंठा वता नारद मुनी गेले तेन्ना नारायणा पांय पडटा आनी नारायणाक निमगीत नारद मुनी म्हाका एक याचन आसा की कसं की निमगुका देवा दोग जाणांना भक्तांना दोग जाणांना म्हाका कसं विशय सांगिल्लो आसा तातूंतलें ताजें उत्तर तुगेलें जावका जायत म्हणटा तेन्ना तो विशय सांगले दिता तेन्ना देव सांगता तो कोण मोची आसा चप्पल आनी हें सिवयतलो तो हें तागे लास्ट जल्म मृत्यू जाल सुद्दां तो वैकुंठा येता जाल्यार तो ब्राह्मण आसा ताका आनीक कितले लक्ष कटल्यान जल्म घेवचे आसा तो आतां येयना नारद मुनील दिसता की कशें बा पॉसिबल असाध्य हें म्हणटा आश्चर्य जाता तो कोण मोची आसा ताका बरोवचें वाजोवचें कांय येना आनी तागेलें तें कसन तें एक म्हणटात पळय व्याप्ती आसा व्हड व्याप्ती न्ही तें म्हणटात पळय चप्पल रिपेर करचें कसन तो खंयचे विशयान तागेले हात लागता कसन नासचें पुरतो म्हणटा पळय कसनय एक प्रकार शुद्ध अवस्थेंत ना तो पवित्र अवस्थांत काम करना तो मोची आनी तो ब्राह्मण इतलो विद्वान आसा वेद पाठन करता तोवय करना म्हूण न्हय विंगड जना शिकयता पुरा प्रकाराचे नियम पालन करता वेदान सांगिल्लें तेन्ना नारायण सांगता आपास तूं केन्ना भुलोकार वता तें तुका कळटलो हो विशय हांव सांगना हांव कसलो विशय सांगिल्लो आसा पळय तो सांग तांकां आनी हें एक विशय आनीक सांग की तूं म्हाका मेळटाना तांणी निमगे सांगिल्लें तांणी निमगुचें पुरो ती ऑर निमगिनातल्यार तूं सांगयता देव कसन करता आशिल्लो तें तूं तांकां सांगयता की देव सुयेचें निडला देखून निडलाचे आई आसा पळय खंय देखून सूत आमी पास करता ती तांत देखून हस्ते सोंडाळी धरून तांत देखून पास करता आशिल्लें म्हूण सुये भितर देखून सुया आमकां गोत्त आसा पुरा जाणांक प्रॅक्टिकली की निडलान सुयेन सूत घालतना सादारण म्हणटात पळय
कोण एक्सपर्ट असं तांकां कुडले करूं जाता आनी जशें स्ट्रगल करपा पडटा म्हणल्यार इतलो ते सान एक ओट्ट आसता होल आसता की ते सूत घालूं जायना ताजे भितर आनी ताजे भितर देखून हस्तेक काडटा म्हळ्यार हो विशय सांग म्हूण सांगता काय तर देवान सांगिल्ल्या आज्ञा प्रकार नारद मुनी सांगता हय खंडीत ब्राह्मणाला बतकय आनी ब्राह्मण स्वागत करता हांव तुका सांगिल्लें न्हय तूं देवा मेळ्ळो की तूं निमगेल की आनी कशें आशिल्लें तें दर्शन देवालें तो विद्वान जावन आशिल्लो ब्राह्मण सांगता तेन्ना वय हांव तूं सांगिल्लें निमगेलें जाल्यार देवान सांगलां कितलें लक्ष कटलें ना आनीक तुका जन्म घेवचे आसतू आनीक वैकुंठा येवचे पशी ब्राह्मणाक म्हणटा पळय एक म्हणटा अपमान जाल्या म्हणके जाता ताका विश्वास जायना हांवें सांगिल्लें नारद मुनीन सांगिल्लें ना 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 तूं समज सांगनी दिसता हांव कोण म्हणून म्हगेलो परिचय तूं देवा दी न्ही जन येवन म्हगेले पांय धरता तांकां तुगेले म्हणके विद्वान कोण ना म्हूण हे गांवांत तूं देवा वैकुंठा गेल्ला की ना की अशी सांगता दिसता तूं नारद मुनी म्हाका म्हणून ते वैकुंठा गेले जाल्यार तूं विंगड कशें पुरो सांगता देव कसं करता म्हणून तूं दर्शन घेता आनी देव कसं करता तेन्ना त्या पॉयंटार तो देवान सांगता भई हांव वैकुंठा गेलोलो तेन्ना थंय देव बसून आशिल्लो आनी सुये देखून एक हस्तेक तांडीत आशिल्लो म्हूण सुयेचे ओट्टे देखून वैकुंठांत तूं हें एक्टिविटी करतलो देव तेन्ना हांसता तो ब्राह्मण आतां क्लियर जालें म्हाका म्हळ्यार तूं कसं कर न्ही म्हणटात पळय शी म्हाका मोस करता आसा विंगड कोणाक वचून फूल करी हांव पुरो विशय म्हाका सांगना ही तूं काणी सांगली पळय म्हाका हाजें म्हाका कळ्ळें की तूं सिरियस ना म्हूण जाता मस्कीर तूं मस्कीर करची मुडार आसचें पुरो धन्यवाद म्हूण ताका नमस्कार करता मुखार नारद मुनी वतकय ते मोचीला शू मेकर आले आनी तो तेंच वटवृक्षा पंदरा बसून कसं चप्पल आनी घेवन कसं काम करता हो नारद मुनी आयल काय तू तो सांगता की नारद मुनी तुगेलो लास्ट जन्म हाचे नंतर तूं वैकुंठा वता वैकुंठवासी जातलो तूं अशी ताका बळबळी जावन रडणी येतकय नारद मुनी तूं कसो हो विशय एक सांगलो म्हाका म्हगे लास्ट जन्म हांव वैकुंठा वता म्हूण हाचे नंतर आनी देवाल विशय सांग म्हाका तेन्ना तो सांगता की देवान हांव वता ना तो देव ते सुये देखून म्हणटात पळय हस्तेक तांडून ते सुये ओट्ट्या देखून कशें आमी सूत तांडयतात तशें करता आशिल्लो तेन्ना हसतकय आनी गट्टी गट्टी क्लॅप मारून सूट करतकय तो मोची कसं ना हें म्हूण देवा लील म्हळ्यार कसं ना बद्दाची अलौकीक आस देव म्हूण म्हळ्यार ताणें तागेलें काम आनी ताणें ते सुये देखून ते चप्पलांनी शिंवयन ताणें करूं आसा ते देवा कसं करूं साध्य आसा म्हूण नारद मुनीक दिसता की हाणें इतली कशी इजिली एक्सेप्ट केलें बा हस्तेक सुये देखून काडटा ते तूं एक्सेप्ट करतोय तेन्ना तो सांगता खंडीत हांव एक्सेप्ट करता कशी तें तेन्ना तो सांगता एक सान एक बी आसता खंय थंय ताण बशीर कडेन तो वटवृक्षा पंदरा बसतलो एक सान एक बी काडून नारद म्हणटा बी म्हळ्यार दिसना ती तितली सान आसता ही पळय म्हणून अशी म्हळ्यार बोटान अशी प्रेस करून तो बी ते उकळूंकय जायना तितली सान बी ती ही पळय हें कसं बी गोतूच न्हय वटवृक्षाची बी हे इतली सान बी हे देखून हें तूं पळयता आस पळय इतलो व्हड वटवृक्ष येता म्हूण तूं इतली सान बिये भितरी दोन इतलो व्हड वटवृक्ष म्हणटात पळय 40 फीट व्हड आसा इतलें पान आसा ताजेर 20 फीट हाजी पळ शाख आहा पळय कितलो आसा हें इतलें सान बी पळोवचें एकवेळ दिसना तांतू दोगोन हें वटवृक्ष भायर येता मागीर देवाक सुये भितर हस्ती घालचें कसं न्हय कश्ट जातलें म्हणून देवाक कसं साध्य आसा सो एक प्रकार आमी हे काणयेंत पळयता की ब्राह्मणाकय बुद्धी आशिल्ली ते मोची शूमेकराकय बुद्धी आशिल्ली दोग जाणांले बुद्धी आसा जाल्यार ते ते मोचीन तागेले बुद्धीचे उपयोग कशी केल्ले सपोर्ट करचें तागेले विश्वासाक की देवाला चिंत्य शक्ती आसा म्हूण आनी ब्राह्मणान ते बुद्धीची कशी रिएक्शन तागेले ते तर्कास तो एक चरित्र आसा पळय ते तर्क करचे विशय ताका चड महत्व दिलें आनी देवाल वयर विश्वास करचे ते एक ते गूण आसा पळय तांतू तागेल्यान तूं उणेपण पळोवचें म्हणलें म्हूण आमी पळयता तो देवाल त्या चिंत्य शक्तीन तुवें विश्वास दवरचें कसं लॉजीक खंय चलना
त्यांचे एक आध्यात्मिक जावन आशिल्ले ते स्तरार आशिल्लो तो विश्वास. तो विश्वासू आसून आमी मुखार सरपाचो प्रयत्न करतना आमकां देवा विशय कळटा आनी त्या देवाल्या उपासना जाता. देवाल्या लागीं वचचें आमकां सौकर्य जाता, सुलभ जाता. आमगेले रॅशनल बिलीफ कोरून आमी म्हणटात पळय हाचें अशें जाता, आमगेलें तें यूज करतना ते म्हणटात पळय तें आसता खंडीत. हें जगत्यान तशें म्हळ्यार आमगेलें हें जगत्याची बुद्धी आसा पळय खंडिताची. जाल्यार हिची उपनिषदान सांगिल्लें आसा देवाला चिंत्य शक्ती म्हळ्यार अघटना घटनपती अशी शक्ती म्हणून. म्हळ्यार ही ते अकम्प्लिश कसन इम्पॉसिबल आसता तें पॉसिबल करता. कसन करच्याक लक्ष कटल्यान वर्स जाता, ते क्षण भितर जाता. आनी कसन विंगड विशय आसत. खंयच्याक ते म्हणटात ऑपोजीट विशय आसा देव एकपंथा ते करता. आनी खंयच्याक विशयान तूं ओट्टू रावचें जायना तो ते मिक्स करून सोडता. अघटना घटनापती अशी शक्ती म्हणून. म्हळ्यार कसन जावच्या साथ दिना ते घटन करून देव दाखयता म्हणून. श्रीधर स्वामी वय ते भगवद्गीतेचें 9व्या अध्यायान तांणी हें तांगेलें तें अनुवाद आसा तातूंत हें तांणी उपनिशदाचें कोट करचें आसा शास्त्रां. अघटना घटनापती अशी शक्ती म्हणून. जी गोस्वामी अचिंत्य शक्ती जगताना तांगेले ते तत्वसंदर्भान सांगतात. तांणी हें सांगतात घटना परी तस्य स्वाभाविका तद अचिंत्य शक्ती म्हणून. कसन त्या साथ दिनातील वस्तू देव करून दाखयता तीच देवाला अचिंत्य शक्ती. सो हें आमकां हें अचिंत्य शक्तींचो विश्वास नासल्यार देवालें हें लिला मनावरचें कश्ट जातलें. कसं की आमगेलें हें मनाक हें पुरो अचिंत्य जावन आशिल्ले विशय मनावरचे कश्ट आसा. आनी लिटरल सेन्सान आमी ट्राय केल्यार हें पुरो लॉजिकान खंडीत इनकॉम्प्रिहेन्सिबिलिटी म्हणटात पळय मनावरचें साध्य ना हें पुरो देव कशें लील करता म्हणून. आमगेलें तें लिनियर मटिरियल लॉजीक म्हणलें पळय यश स्लॅश सुका हें पुरा हें सामान्य जावन जगतांत आमी ताजे उपयोग करीत तें लॉजिकाच पुरा. जाल्यार देवा लीला आसतना हें पुरो मनावरचें जायना. हें आध्यात्मीक जावन आशिल्लें तें एक म्हणटात पळय रियालिटी आसा पळय स्पिरिच्युअल रियालिटी ते खाली शास्त्राचे शब्दान तूं देवाल भक्तान विशयन आयकून तांणी सांगिल्ल्यान तूं ते मात ते शास्त्रा रुटेड जावन आशिल्लो तो वस्तू भक्त जेन्ना सांगता ती श्रुतेश तूं शब्द मूलत्वात म्हळ्यार ते हें मूल शास्त्रा दुखून आशिल्लीं. आनी देवूची हें शास्त्राच रूट गॉड इज द रूट ऑफ ऑल वेदीक स्क्रिप्चर्स. श्रुती जावन आशिल्लें हें पुरा देवान निर्माण केल्लें. आयच्या काळान जाल्यार कलियुगान तूं वेदव्यास देवानाची हें पुरा शास्त्राचें रचन केल्लें देवूची रूट. तो अचिंत्य जावन आशिल्ली हें शक्ती अचिंत्य जावन आशिल्लें तें एक देवा लीला कसं मना भरू जायना त्यावे मना भरयत ते देवाल भक्तान आशीर्वादा निमित्त. जीव गोस्वामी अचिंत्य शक्ती का तर्कालभ्याम शास्त्रैक गम्यम म्हणून. कसं हें लॉजिकान तर्का मुखार आसा ते कसं आमकां मना व्हरूं जायना जाल्यार त्या शास्त्रैक गम्यम म्हळ्यार हें शास्त्रा रुपारी देवाल कशें ते एक आशीर्वाद आसा आमकां तांतू देखून आमी मना व्हरयत म्हणून सांगिल्लें आसा. सो असल विश्वास हे अंधविश्वास नहीं हो. कसं जालें की आमी सामान्य जावन जिवनांत तूं पळयत खंयचेय विशयान तूं हें जगत्याच्या विशयान तूं तांगेले नियम आसा वय. आतां क्वांटम मेकॅनिक्स आसा तांगेले कशें की एक नियम आसता की पार्टिकल एटम्स न्यूरॉन्स तांतू पुरा कशें लॉजीक आसा कशें की आसा जाल्यार त्या नॉर्मल आमगेले लॉजिकान ते चलना तो पुरो विशय. सो ते अशें पुरो आतां खंयचे मेकॅनिकल इंडस्ट्री आसा कशें की केल्यार कशें की जाता. आतां मेडिसिनाचें आसा डॉक्टर कशें की वखद दिता तोवय कशें की शिकता ताकाय कशें की गोत्त आशिल्ल्या विशयान तो प्रयोग करता आसा ताका पुरा विशय गोत आसता जाल्यार कशें की एक स्टुडंट वता मेडिकल कॉलेजान तूं ताकाय तें पुरा मना वचना मस्तकट तें बॅक्टेरिया वायरस तें पुरा दिसना तें आजी कितले व्हड मायक्रोस्कोप असल्यार तें दिसना तें जाल्यारय तांणी कशें की प्रयोग करता ती हें मेडिसीन दिल्यार त्या वायरसा इफेक्ट उणी जाता ते बॅक्टेरिया वता तांणी पळय न्ही त्या बॅक्टेरिया सल्पसकट विशय दिसच्या पुरो जाल्यार सल्पसकट विशय दिसना तांणी कशें की एक प्रयोग करून तांगे लॉजीक इस्टॅब्लिश करता ती. सो हें असल सामान्य जावन विशयान तुवें कशें की मन वचना जाल्यारय तांणी मुखार सरता विश्वास दवर न्हू. कोण की सायंटिस्ट आसा बद्द जावन सायंटिस्ट आसा तो खंडीत सांगतलो निज जावन कोण सायंटिस्ट आसा म्हळ्यार आयन्स्टायन तसो आमकां कशें हो विशय पुरा गोत आसा आमकां कशें की स्वल्प कशें की कळना म्हणून जावन हें ब्रह्मांडा विशय इतले सकट आसा
आमकां 99.9999999 कितले 9 घालयत तूं हो विषय पुरो गोतना म्हूण सायंटिस्ट तशी सांगता ती निजे कोण करेक्ट सायंटिस्ट असं सो पुरा जनाक तांणी कशें की तांगेल फिल्डान तूं कशें की विषय कळनातल्यार कशें की विश्वास जावन वता ती मागीर आध्यात्मीक विशयान तूं कसले आमी मुखार सुचना मिराकल म्हळ्यार कशें ना कशें की अद्भुत जावन अशी घटना कशें की एक व्हड अचिंत्य जावन शक्तीन येवन ते नियमा देखून भायर येवन कशें की तेन्ना जगता तेन्ना ते मिराकल म्हणचे आमी कशें की एक्सपेक्ट करना ती आनी ते जाल्लें तेन्ना आमी सांगतात हो मिराकल जाल्लें म्हणून कसं जालें की आमगेल कशें की लॉजीक यूज करता आनी तें जावचें नज जाल्यार तो कशें की असाधारण वस्तू जाल्लो तें मिराकल जाल्लें ते राय तें जेला वता ताका तें नियम पालन करता म्हूण ना जाल्यार त्या रायाला इतली शक्ती आसा और त्या प्रायम मिनिस्टराला इतली शक्ती आसा की ताणें रिव्यू केल्लें आनी 2-3 जनांक जेलांत आसा ती आनी ते जेलर आसतना सांगलें की हांणी दोग जन 5 वर्स जेल आसा हांकां जाल्यार तांगेलो वेव्हार इतलो चांग आसा तांणी पश्चाताप केलेलो आसा भारी म्हणटात पळय पुराय जनाक तांगेलो स्वभाव पळयात भारी 3 वर्सां तो हांवें पळयलें आनी तांगे 2 वर्स जेल आसा जाल्यार भारी चांग जातली ते प्रायम मिनिस्टर जेलर तांगेले आतां शक्ती आसा की ते 5 वर्सां ते कशें की कोर्टान दिलें जजमेंट तांगेले ते गुड बिहेवियर खातीर ते सेंटेन्स कम्यूट करून ते 2 वर्स फुडें तांकां जेला देखून सोडयत तांणी तुमगे टर्म आजी जाल्लें सो आमकां दिसचे पुरो मिराकल ना ते मिराकल न्ही ते देवाले ते अचिंत्य शक्ती आसा कसं करूं येता ताणें सो देव केन्ना भगवान हे जगत्यांत येता आनी तागे लिलील दाखयता ते हें सगळें कसं जगत्याचे नियम तागेले वयर कसं लागू जायना आमगेले कसं की रॅशनल बिहेवियरान आमी बॅफल जावचे पुरो हो मिराकल 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 त्या देवाल खातीर मिराकल न्ही त्या देवाला चिंत्य शक्तीचे प्रदर्शन तें सो आध्यात्मीक जिवनांत आमी केन्ना कशें की एक प्रॅक्टीस करता आसा ती आमगेली सॅड म्हणटा पळय रॅशनल हो हें केल्यार हें जाता अशें केल्यार तशें जाता आनी हाजे निमित्यान जाता ना देवाल म्हळ्यार कॉजलेस लव देवाल ती प्रीती देवान दिवचे तें आशिर्वाद देवाल दया ताचे खातीर कसलें कारण ना कसलें कॉज ना तें ताका ते देवाल दयेक कॉजलेस मर्सी म्हणटात कसलें देवान आमगेले वयर प्रीती दिवचें कसलें देवाल आमगेले दय दिवचें आमी कसलें करनी खंयच्या खातीर आमी क्वॉलिफाय जाता ती आतां हें भागवत आमी पुराजन मिळून आयकता आसा ती देवाल लील आयकता आसा कितलें 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 कर्म कितलें चांग केल्यार हाजे खातीर क्वॉलिफाय जावचें साध्य ना त्या देवाल भक्ताना देवान ती दिवची ती प्रिती की आमकां कशें की देवाल विशय आयकुचें मेळटा देवाल नामस्मरण करचें मेळटा आनी हें पुरो देवाल पयलीं प्रिती कारण भक्ती आसा ते आनीक प्रीती वाडून येवका म्हूण देवाल मनांत आसा कसलें की देवाक भक्ती प्रीती देवाक भारी म्हणटात पळय देवाल तो मेन विशय तो कृपा शक्ती देवाल ते आमी लिखला म्हण ताका देव लील करून दाखयता तांगे लिनियर मटिरियल लॉजीक पळय हें तर्क तें पुरो आमी ट्राय केल्यार आमी कशें की आमकां एक व्हड ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेलो आसा हें पुरो विशय आयकुच्याक देवाक प्रिती करच्या खातीर सो आमी आमगेल पुरो रिजनींग आमगेल बुद्धीचें अशें जायना तशें जायना म्हूण आमी ते जेलांत बशिल्ले जन आमी तो रायान आयल्यार आमी अशें चिंतलें ना जे हो आमगेल्या मणकेची म्हूण आनी मात न्हय हो राय हागेल शरण येवका आमी एडवांटेज घेवका कसलें की ते रायान आयले तेन्ना आमी ताका प्रिती दाखोवन आमगेलो स्वभाव दाखोवन कितें भक्ती मे बी तो आमगेले 5 वर्सां जेलाक एंड करून 3 वर्सां ताका सोडया ती म्हूण करचें पुरो सो आमी ते जेलांत आशिल्ले जन आनी देव लील करचें हें जगत्यांत येता आनी आमी आमगेली भक्ती व्यक्त करून शरण आयल्यार देवाल्या त्या पावर आसा की ना तुगेलें एक्चुली तुगेलें कितलें हें म्हणटात पळय जगत्यांत तूं कितलें लक्ष घातल्यान जल्म आशिल्लो जाल्यार तूं प्रिती दाखयली तूं शरणागत जावन भावन तुगेली व्यक्त केली तुका जेला देखून हांव सोडता त्या देवाले आसा सो देवाले वयर प्रिती करचें आनी तागेले तें करुणा शक्ती ते म्हणटात पळय पात्र जावचें आमगेलो पुरो आशिल्लो हो विशय सायडार दवरून विश्वास करता की जन्म घेयना तितले जन्म घेवचे जाता कर्म करना तितले कर्म करूं जाता आनी देवा लील हीच सो हें फोर्सिबली कन्विन्स करची न्ही की हें मना वचचें ना जाल्यार आमी म्हणटात पळय बलान ना 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 अशी ना कसलें की आमी हें भक्तिपथान वताना हें पुरो देवा लील आयकता ती मनस्पूर्वक जावन कशें की एक
म्हणटात पळय देवा तुगेल दयेन असाध्य असं म्हणून प्रतिमान आहात तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन विप्र लागी करो अकार्यकारण म्हणजे कसं की एक साथ दिनातले देव करून दाखयता देवाला ते मिराकल ऑफ गॉड्स लव्ह देवा कितली प्रीती आसा देव भक्ताल खातीर कसं करून दाखयता तकाच देवाक भगवद्गीतेन पुरुषोत्तम म्हणचे न्हू अशी कसं नाही इम्पर्सनल नाही तर कसं की एक लाईट आकाशांत तू कसं की एक दिव्य जावन अशी दृष्टी तसं नाही देवाला एक व्यक्तित्व असतं पर्सनल असतं देव परास्य शक्तीर विविधैर श्रूयते मस्त सकट शक्ती अशी पूर देवाले खंयचे आमकां काउंट करूं जायना विविधैर श्रूयते विष्णू पुराणांत तू सांगेल असं ज्ञानशक्ती बल ऐश्वर्य वीर्य तेजस अशेष होता भगवत शाब्द वाच्य आणि वीण हेर गुणाब्दी म्हणून भगवत म्हणूनच म्हणतात पळय पुरा नमुने असं ज्ञान देवाला शक्ती बल ऐश्वर्य वीर्य तेज हे पुरा असं हे पुरा गुण देवाले असं देवा कसं नाही करचें साध्य असं सो हे 27th तो पण 30th वर्स ते आमकां कुंती महाराणी हेंच लागता असं की सामान्य जेवण आशिल्ल्या जनाक हें देवाल प्रीती देवाल लीला करचें भारी मनावरचें भारी कश्ट म्हणून अत्यंत विडंबना जाल्यार ती सांगता हें पुरान तूं मनावरचें कश्ट असल्यार देवाल पुरापशी व्हड शक्ती कसं नाही पोटेन्सी ऑफ हिज लव तागे कृपा शक्ती सो हें म्हणटात पळय खंयचें एक लॉ ऑफ कर्माचें भायर आसा केन्ना आमी देवाल वटू एक संबंध पावचे प्रयत्न करता ती तेन्ना देव ताका रेसिप्रोकेट करता आदान प्रदान करता आनी तो पर्सनली आमगे लायफा भितरी इंटरवीन करता तागेली प्रीती सुप्रा रॅशनल कसं लॉजिका भायर असतें तो कसं करूं साध्य आसा अनिश्चित जावन असतें क्षणभरा भितर दर्शन दिवचें पुरो 10 लक्ष जीवन ते दर्शन कसं तांतूं नियम लागू जायना देवाल शक्तींतून जाल्यार तो भगवान जावन आसा जाल्यारीची तागेली प्रीती निमित्त तागेले ते शक्तीक तो कशी उपयोग करता म्हणून आमी पळयता आनी ते नेक्स्ट श्लोकांत आमी पळयता की देव अचिंत्य जावन आशिल्लो हें बल ऐश्वर्य तेज असीमित रुपांत आशिल्लो तो देव आमी नेक्स्ट श्लोकांत पळयता कशी तागेले आवसूक भित्ता म्हणून यशोदाक त्या कुंती महाराणी ताची उडगास करता की तूं इतलें चिंते जावन आशिल्ली शक्ती म्हणटात पळय तूं कसं मन आवेल्यार कितले की सगळें ब्रह्मांड ध्वंस जाता ती तूं तें आवसूक भिवन धांवत आशिल्ली मुरे देवा म्हळ्यार कशी तो देव तागेले भक्ताल प्रिती खातीर शरणागत जाता तागेले भक्ताल आमी सांगतात न्हू भक्त देवाल शरणागत जाता जाल्यार देवूय शरणागत जाता भक्ताल प्रिती खातीर सो हें ओवरवेल्मिंग फोर्स ऑफ हिज लव म्हणटात पळय ते अचिंत्य जावन आशिल्ली ती शक्ती देवाली प्रिती करच्या खातीर त्या मनावरचे कश्ट सो हांव हांगा राबयतां धन्यवाद तुमगे कसं कॉमेंट कसं सांगता आसल्यार आतां नेक्स्ट एक 2 मिनिट्सां खातीर 5 मिनिटां खातीर आमी डिस्कशन करूं हांव तेदोळ ते एक रिकॅप करता 2 मिनिटां खातीर आज आमी कसं डिस्कस केलेलें आमी प्रायमरली हाजी 30th वर्स डिस्कस केलेलें आमी मेन पॉयंट हें डिस्कस केलेलें हेंची की कुंती महाराणी सांगता की पुरा तुगे लीला कशी अत्यंत विडंबना म्हळ्यार मनावरचे भारी कश्ट जन्म घेनातील तसं देव तू जन्म येता उसने कांय करना अकर्त हो तू जाल्यार कसं की पुरा करून दाखयता आनी ह्या मात्र न्ही मनुष्य रुपार मात न्ही आनीक एक कश्ट हें पुरा मासोळी रुपारी कुर्मा रुपारी सुकर रुपारी असल पुरा रूप धारण करून तू येता मुरा देवा मागीर कशी ह्या मनावरची लॉजिकान असल पुरा रूप कसलें तूं घेवका जाल्यार आमी तें पळयलेलें खंयच्या रुपारेचे पुरो सामान्य जावन हें मायथॉलॉजी ऑर हें कसं पूण हें काल्पनीक विशय म्हूण सांगता ती जाल्यार कोण ऋषी मुनी आसा ती तें आमी पळयलेलें की निशम्य ते घरघरितं स्वखेद शय विष्णू मायामय सुकरस्य म्हणून ते जन तप लोगारी तांणी त्रिभीर पवित्र तिनी वेदाचे वेद घोश करून देवाल स्वागत करता ती म्हणून ते लिलेंत तांकां कळटा हो विशय म्हणून आनी हो असल विशय की देवालो की देव अशी प्रीती करता ताजे खातीर तो असल ते एक येता म्हणून आनी आमी लेखील की हें पुरो लील आयकुच्याक आत्माराम म्हळ्यार सुखदेव गोस्वामी तसले जन कोणाक खंयचेय हें जगत्याच खंयच्या विशया इंट्रस्ट ना कोण गंभीर जावन आसा ती तांगेल वय कोण म्हणटा बॅलन्स्ड आसा ती तांकां खंयच्या विशयार तांगेलें ज्ञान तांगेलो तो व्यवहार चिक्के वय हेकर तेकर जायना
तिथली जावन तांणी आत्माराम जावन ते स्थरार आसा ते जाल्यार तांणी वय देवा तुगेले लील आयकताना कसं जाता इत्तम भूत गुणो हरी तांगेल मेंटल बॅलन्स चुकता म्हळ्यार देवा तुगेली लील अशी म्हूण तुगेली ती प्रीती अशी म्हूण सो तें आमी पळयलें की हें एक आमी पॉयंट केलें आनी आमी हें पॉयंट पळयलें की हें जगत त्याचें लॉजीक देवाल वयर चलना आमी कशें पळयलें हाचे नंतर हें जावका देव कसं नाही करता 10 रुपयान 10 लाख वयशे घेवच्या पुरो ATMान 5,000 घालून 5 लाख काडच्या पुरो देवाल वयर कसं नाही लॉ अँड रिजन चलना आमी ताजे खातीर तें हाचें एक जेलाचें एग्जाम्पल केल्लें की तो प्रायम मिनिस्टर जेव राय जेल आयल्यार ते जेलांत राबतले क्रिमिनलाचे नियम ते प्रायम मिनिस्टरान ऑर रायान फॉलो करता म्हूण ना तो आयला थंय भितर मागीर आमी देवाला चिंत्य शक्ती पळोवच्या खातीर तें एक काणी आयकली नारद मुनीली त्या ब्राह्मणांनी ते मोचिली आनी कशी त्या मोचीक तो विश्वास आशिल्लो तो गजनालय बुद्धी आशिल्ली जाल्यार त्या मोचीन त्या बुद्धी कशी उपयोग केले तो विश्वास दवरून की देवा कसं नाही करूं साध्य असं म्हणून देवाला चिंत्य शक्ती सो मी त्या पॉइंटार आमी ते पळयलें की देवाला अघटना घटना पती यश शक्ती म्हणून कसं नाही घटना असाध्यशील देव करता आमगेल मना वच्चे साध्य ना आनी कसं जालें की देवान कोश्ते श्रुतेस्तु शब्द मूलत्व म्हळ्यार ते पुरा वेदशास्त्राचे मूल आदकून ते देवाना केले आनी ते वेदव्यासान ते शास्त्र ऐकल्यार तर्कालाभ्यम तर्क कसं नाशा पुरो जाल्यार शास्त्रैक्य गम्यम ते शास्त्र आदकून आयिल्लें तो विशय देवाल ते दही असल्यार जीव गोस्वामी सांगचे आसा ते अचिंत्य जावन आशिल्ली शक्ती वयर आमी चिंतन करूं येता म्हणून सो हे अंधविश्वास नाही कसं की आमी लास्ट कंक्लूड करताना सांगलें की मस्त सकट विषय वय हे सामान्य जावन सायन्स मेडिसिन इंजिनियरिंग खंयचे खंयचे क्वांटम मेकॅनिक्स खंयचे पुरो फील्ड असल्यार मस्त सकट विषय आन्सर ना तांणी कसं की विश्वास दवर मुखार सरतात तशींची कसं की आमकां मिराकल जावन दिसता हायर पॉवराचे आमगेल बुद्धी कळना म्हूण ते आमकां मिराकल दिसता देवाल खातीर ते मिराकल न्ही आमी ताजे खातीर कळलें की एक मनशाक 5 वर्स जेल आसा पुरो तो राय येवन सांगता 3 वर्सान सोड्या ती म्हाका चांग मनुश्य दिसता म्हणून मिराकल जाल्यार ते मिराकल न्ही रायला ते पावर आसा सो देवाला ते अचिंत्य शक्ती आसा कसं जायना आशिल्ली करूंक साध्य असतो अकार्य कार्य करूं साध्य आसता गेले सुकरम दुष्करत भवे कसं साथ येना तेले डिफिकल्ट आशिल्लो तो इझी कोण दाखयत देव पंगुम लंगयते गिरीम पाय नातील चमकून वतात सो अशा पुरा विषय त्या देवाल विषय आसा आमी बॅफल जावचे पुरोती आनी मात देवाल प्रीत अशी आसा की देव हें पुरा पळयना सो परस्य शक्ती विविध हेरशूयते देवाल मस्त सकळ देवाल विषय आसा ज्ञानशक्ती बलैश्वर सो नेक्स्ट श्लोकांत आमी देवाल ते कसन तो देव भक्ता शरणागत वत्ते कुंती महाराणी सांगता आंगारा पळयता धन्यवाद कसन उलयल्या तूं चूक जावन आसल्यार क्षमापण करता ह्या पॉइंटार तुमकां कसन तुमगेले अनुभव शेअर करपा जाल्यार खंडिता शेअर करूं येता और चॅट बॉक्सान तुवें कसन सांगपा जाल्यार सांग येता हरे कृष्णा वेणी माधव प्रभु धन्यवाद हरे कृष्ण यद्भावं तदभावं हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभूजी हरे कृष्णा अरे लायकोन सांगेले फुडें एक पण असले विषय एक सांगतना हांव सांगला आमकां मक्के कोळ जालेलेचे तेंचे आमी दिल्ली आसतना थंय हांव एक तुकून चुकून वतना कशी देवाल उडोवप काण काण वतना ते एक बसा वयर हांव चोवन मागीर तांगे लागी मागेला दुड्डू ना आशिल्ले पर्स ना कसले ना रिक्वेस्ट केले जायते म्हणटा म्हाका सोडून मागीर म्हाका देवका जाले कडेन आपूण व्हरून सोडला देवाले हरे कृष्ण महामंत्र म्हणतशी सांगिला रड म्हाका रडत आशिल्लें हांव फुडें कोण सांगला हांगा तुम्ही हेंचे विशयी तेन्ना देवान येवन पळय एक केन्नाय म्हाका विसरूं ना बारीक खुश जाला विश्वास करून आमी हें केला ते द्रौपदीन त्या वस्त्रा पडून 2 हात धुवची ताका तिका वस्त्र मेळना मागीर ते 2 हात दूर करून कंप्लीट कृष्णा वयर जात पेजी ना तिका हांव घालता पयस कापड तशी एक डाऊट देवाले हें करची न्ही आमकां फुल्ल 100% फेथ आसला मात जाता 2 हात उचेन सोडून पांय पडले मागीर तेका हें करूं आयले शिवाय नाही जाल्यार साथ दिना भारी भारी चंद्रदृष्टांत सांगितलं मी श्यामल हरे कृष्ण
हरे कृष्ण. त्याला मी तिचे याक्यात नाही आम्ही जास्त की ना की आम्ही देवाला नेमगेले म्हणून संशय आम्ही करू नये. हम्म. खंडित देव कसे हे करता सहाय करता आम्ही कसले वाईट करणे कोणा काही वाईट करणे करणे म्हणून आम्ही देखतो ना देवा समज सगळ्याला चांग जेवण असतेला रे मग काय तू हेल्प करी म्हणाले देव खंडित हेल्प कर ते मनात तू सांगला रे तुला हात एक वैर कोण द्रौपदी 2 हात सोडताना ते गेले ते द्रौपदी शहरात 2 बसल्या दुशासनाने करतात तर त्याने तर कृष्णा हेल्प करणार 2 हात विसरून शिकवणं हे करताना मग कृष्णा हे अवस्थेत प्रधान तशी सरेंडर इज फुल सरेंडर नॉट हाफ आणि भक्ती अर्ध भक्ती नाही हा देव करते की कशी देवान कशी करते म्हणून लेकल्यार आम्ही जाय ना फुल्ल पेट असून आम्ही देवा याके मी गेले एक्झाम्पल आमचे गेले हरे कृष्ण. काही की आम्ही बोलच्या गेले चुकून येतात म्हाका तिथले कशे जाताना कोण केले कोण देवा 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 म्हणतो ना कोण घेऊन गेले कसं झालं तुझा बेजार हांव सोडतो चुककार त्यांची देवका किती येऊन सोडलं मी गेलं काय ना तशी जाताना दॅट इज बिकॉज ऑफ गॉड मग ते दुःख करते की ना की देव जावे 100% आमगेले हे करता we have to surrender 100% not with doubt then only God will करेक्ट. तशी जाल्यार मी तुम्हाला केन्नाय हांव कसले संकश्ट एक देव आसा तेन्ना आमकां कश्ट उणी जाता आमकां सयच शक्ती मेळटा तुम्ही सांगेल करेक्ट मग भारी खुश झालं पुढे कोणाला सगळे धन्यवाद सांगेल भारी खुश झालं भारी हरे खुश कृष्ण. झालं हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि कोणाकडे शेअर करू का की धन्यवाद विनय शानबाग. हरे कृष्ण. आणि कोणाकडे शेअर करू का की तांगेले अनुभव जेव्हा कसं नाही सो नेक्स्ट टाइम आम्ही मिळली येतं आपास नेक्स्ट टाइम 31st वर्ष ऑनवर्ड्स आम्ही हरे कृष्ण सांगा की कोणाकडे हरी बोल हे देवाला आईचे अचिंत्य शक्ती इनकन्सिवेबल पोटेन्सी हे श्री ईशोपनिषदाचे 5 श्लोकांत येतं तद्दे जति तन्नै जति तद्दूरे तदांतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद्दू सर्वस्य भात्यत मग देव चमकत आहे काही चमकनावरी देव दूर आहे असं त्याला लागीवरी असं म्हणून देव सर्वांतरांत असं आणि देव भायरी असं म्हणून अशें लेखल्यार की हे एकदम म्हणटा पळय इनकन्सिवेबल असं बट दिस इज द ब्युटी ऑफ लॉर्ड्स इनकन्सिवेबल पोटेन्सीज म्हणून शक्ती देवाल विंगड आणि हे ते पुरो देव एन्जॉय करता म्हणून हरी बोल. सो आयचे हे श्लोकाक तुम्ही जे सांगिले हे 5 ईशोपनिषदात श्लोकाक मेळून येता म्हळ्यार हातूंच देवाले एक दिव्य शक्ती असता पळय जन्म कर्माचे मे दिव्यम शक्ती असता ते वर्णन केलेलं आसा. हरी बोल. हरे कृष्ण. तसं आम्ही सेशन हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून कन्क्लूड करूया आणि नेक्स्ट संडे आपास मुखार सुरूया कोणते मारायण प्रार्थने. धन्यवाद तुम्ही या टाइम करून आज जॉईन केले. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो. हरे कृष्ण. नेक्स्ट संडे मिळेल. हरे कृष्ण.